रायाच्या पुताच्या लग्ना जेवणाक आपोवणे मेळणी सुभागी म्हणून पूण कुरपेशलो होगडायल्ल्यांक त्या जेवणाक भितर सरूंक जायत म्हणली खात्री ना. देखून कुरपा उदंड मापान देव दिताना आमी त्या कुरपेन जियोवचे प्रयत्न करूंक आसा. असल्या बाकी जिविताक आपोवणे मेळ्ळी आमी खरी दाखवल जावन आसच्या जेजूक वेंगीन जियोवचो निश्चय करया. क्रिस्ताक नेसया आनी आमी पवित्र जावया. आतां आपणाक सुमोडून दिल्ल्या जिव्या देवाक हरसून अर्गां बलिदान भेटोवंक आयती जावया. ही अर्गां बलिदान तुमचे पासत सगळ्या संवसारांत क्रिस्ताक वळखतल्या सर्वां पासत प्रत्येक जावन सर्व भक्तिका पासत आमी भेटोवया. आतां उबे रावया. प्रवेश गीत गावन ह्या मिसाची सुरवात आमी करुया. Bapace ani putace ani povitatemeace navi. Amen. Serve sportum cei să veiaso. बाळका जेजूतय म्हज्या मोगाच्या बहिणी भावानो, बाळोक जेजूची दाबाजीक परब आनी ह्या परबेंत वांटो घेवचे बाग तुका आनी म्हाका परत तास बाळका जेजून फावो केला. हर एका वर्सा फाटल्यान वर्सा ह्या फेस्तांत आमी वांटो घेता आनी ह्या फेस्ताक तयाराय जावन आमच्याच जिविता वयर आमच्या दैवीक जिविता वयर आमी नियाळ करता. आनी ह्या वर्सा आमकां नियाळ करूंक आमचे मुखार दवरला तो विशय क्रिस्ताक नेसया, बागेवून जावया, शांतीपण आपणाया. केन्ना आमी जेजू भाशेन जाता, जेजूचें जिवीत तुजें आनी म्हजें जाता, तेन्ना आमी नीज क्रिस्ताक नेसता. हो विशय आज आमी परत नियाळ करता. फाटल्या 10 दिसांनी आमी सगळ्यांनी ह्या नोवेनांत वांटो घेतिल्ल्यांनी हाचे वयर नियाळ केला. परत असो नियाळ, कित्याक कितलो चड नियाळ आमी करतले तितलें चड आमी क्रिस्ता भाशेन जावंक आमकांच आमी तयार करतले. पूण म्हाका भयणी भावानो, आमी संवसारी मनीस, जायते बोटीन सूख घडटा, उणेपण जाता. आमच्या मनशापणांत थोडी अस्कतकाय आसताच. देखून हे अमोलीक येवकरिस्ताचें बलिदान आमी भेटोवंक हेच्या पयलें
आमकांच आमी नितळ करूया. हे भाग्यवंतपण आमकां तूं दी साहेबा म्हूण मागोवया. व्हडा भक्तीन पूण व्हडा दादोसकायन आनी मोगान ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. सांगता आमी म्हणोवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसान सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आईच्या दाबाजीक परबे दिसा तुज्या प्रितीवंत पुताचें काळेज आमी आनंदान वंदिता आनी ताच्या परिमीत मोगाच्या देण्यान सोदीन वाशी काळजान उगडास करता. हे सदां वावच्या झरेंतल्यान दैवीक जिवीत आनी तांतूं आटापलेली कुरपेची सुभाब देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. राष्ट्रामध्ये बश्ट जाल्लें तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बसतयलेलें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे उद्देशी हांव तांच्या दोळ्यां मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतलीं आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतलीं नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतलें फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणें चलशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर हें. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. पवित्र जावंक आपोवणें. ह्या पासत तुमच्या जन्मयाचें खामर बांदून जागी रावा. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाबूंक आसा त्या कुरप्या ध्यानांचेर तुमचो बरवसो परिपूर्ण दवरा. विदेयी भुरगीं तुमी आदीं तुमच्या नेनारपणाच्या दिसांनी केल्ल्या बरी तुमच्या वायट वडण्या प्रकार तुमी चला नाकात. बगार तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशें बागेवोन तशें तुमी सर तुमच्या सालीन बागेवोन जाया.
पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव बागेवोन देखून तुमी बागेवोन जाय. ताच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतेल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुमी उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती बिरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांतावन देवन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणान. अशें सोडयिल्लें रुपयान या भांगारान वा नास जातल्या मालान न्हय. बगार आयबावीन आनी खतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमलीक रक्तान. संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमचे पासो ताका उगडाप केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयिल्ल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मारिफात तुमी सतमानूंक पावल्यात. अशें तुमचो भवार्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरला. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. Dawaciaco Santos ulas pamia Serves paran kena sarukaran Arganti munggapya. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. जुआं परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना, पूण तांकां वायट हातान राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें वतरस सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवेंय तांकां संवसारांत धाडल्यात. आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. हांचे पासत मात्र हांव मागना. बगार हांचें उतर आयकून म्हाका सत म्हणटातल्या पासोती हांव मागतां. बापा, ते समेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय, हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी, तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सत म्हणचे पासत ते समेस्त एक जावन आसूं. आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली. देवाचे उतर हें. वावरी तुका क्रिस्ता.
बाळका जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भयणी भावानो, क्रिस्ताक नेसया पवित्र जावया. परत परत हो सुसंदेश आम्ही नियाळला आसा. बहुशा आज अखेरीचे पावटी ह्या फेस्ता दिता परत नियाळ करूया. संप्या उतरांनी सांगचें तर क्रिस्ता बरींच आमचें जिवीत आमी बांदून हाडया आनी अशें आमी जर एकली शांतीपणाच्या पावंड्याक पावया या बागेवंत जावया. शांत या शांतीनी जावया. बागेवंत जावचें, एक शांत या शांतीन जावचें. जायते पोटी आमी चिंतचें ते थोड्या पाद्र्याबांक, थोड्या मार्तेरांक, थोड्या सिस्टरांक, या अप्रूप कोणाकी. पूण आमच्या बावतिस्माच्या सक्रामेंतांत देव म्हाका आनी तुका आम्हा सगळ्यांक हें शांतीपण आपणावंक आनी जेजू भाशेनच आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां आपोवणें दिता. आपोवणें मात्र न्ही, त्या आपोवण्या सांगाता देणी दिता. देखून भाग्यवंतपण देवान आमकां फावो केल्लें एक व्हडलें देणें. कोण म्हाका जर एक बरें एक गिफ्ट दिता आनी तें गिफ्ट काडून घेवन हांव भितर आल्मेरान दवरून हांव वगत बसन जाल्यार तें गिफ्ट म्हाका दिवन फावो कितें, फायदो कितें. पूण केन्ना तें गिफ्ट हांव वापरतां, जावं पुरो तें वॉच हांव सदांच घालतां आनी सदांच तें वॉच पळयतां आनी केन्ना तें वॉच पळयता आसतना म्हाका तें वॉच दिल्ल्या असो उडास येता. ताका हांव दिन वाचतां, ताचे विशयांत बरी चिंतना, बरें भोगप म्हाका भोगता. पळया कितलो संतोश, कितली दादोसकाय. जर आमकां देवान दिल्लें तें बागेवंतपण आमी जर तर बुन्याद खंय कडेन देगेक दवरलें, आल्मेरान दवरलें आनी आमी आमचे इतल्याकच आमी मनीस आमी किरकोळ आमी पातकी म्हणून सांगून भोंवता, बहुशा तें कितेंच फायदो आसचो ना. देखून हो नियाळ जावं दी, एक वैयक्तीक नीज प्रॅक्टिकल केदळा आमी आमचें जिवीन प्रॅक्टिकल सोंपें करता तेन्ना बहुशा आमच्या जिवितांत कितेंय करूंक आमकां सांगता. आमी सगळीं आवडेता, आशेता सोबीत न्हेसोंक. कित्याक केन्ना हांव सोबीत न्हेसतां तेन्ना हांव सोबीत दिसतां अशें आमची आलोचन, अशें आमचें चिंतप. बरें तें. तर केन्ना हांव बऱ्यांतले बरें जेजूचें शेगून, जेजूचें दैवीकपण हांव न्हेसतां, बहुशा आत्मीक दैवीक रितीन हांव सोबीत दिसतलों, दिसतली. तर ह्याच आमच्या वास्तव्य अनुभवात हांव दैवीक अनुभव जोडूंक प्रयत्न करया. केवळ 3 संगती. आमी न्हेसतना खंय न्हेसता? बऱ्यांतलें बरें आलमारेंतलें वस्तूर काडून घेवन आंगणांत येवन या जलांत येवन न्हेसना वय मू. आमी न्हेसतना खंय येता? घरा भितर एकता, न्हेसच्या कुडाक येता. तर आमी क्रिस्ताक न्हेसा जाय जाल्यार घरा भितर रिगा जाय. खंयचें घर? देवाचेंच घर. देखून आयलें पयलें वाचप आमकां 3 संगती आमचे मुखार दवरूंक आशेता. तुजें बसतल्लें नांव हांव परतून पवित्र करतलो, तें पयलें. दुसरें, परकी राष्ट्रां मदलीं तुका काडटलो आनीक तुमच्याच खाशा देशाक पाटी हाडटलो. आनी तिसरें, फातराचें काळीज तुमचे तोंडकान एक मोगाचें नवें काळीज
तुमचे भितर हांव घालतलो. देवाच्या घरा भितर रिकचें आनी देवाच्या घरांत रावून क्रिस्ताक नेसचें म्हळ्यार हें. ग्रीक भाशेन ओनोमा नांव म्हळ्यार हांव नीज कितें आसा तें भायल्यान सांगचें. देखून आमी म्हणटा जेजूचें आनी एक नांव आसलें इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचें मोदें. आज नांवां स्टायलिशीं जाल्यांत, फॅशनाचीं जाल्यांत सोडया, पूण केन्ना आमकां जेजू आज म्हणटा तुका हांव एक नवें नांव दितलो, या तुजें नांव तें हांव पवित्र करतलो. तुज्या नीज नांवा प्रमाणे तुका हांव जियोंक हांव तुका देन्यांनी भरतलो. म्हणजे म्हजें नीज रूप परत जियोंक, म्हजें नीज दैवीकपण आनी मनशापण सांगाता जियोंक हांव तुका देन्यांनी भरतलो. आनी त्या खातीर तूं परकी न्हय, तूं म्हज्याच घरांच, म्हज्याच घरा ल्हान व्हड जाल्लो म्हजो पूत आनी म्हजी तूं. देखून परकी गांवांत तुका हांव काडटलो आनी म्हज्याच घरा तुका हांव पाटी हाडटलो. आनी तेन्ना तुका समजतलें तूं हेरां भाशेन न्हय, तुजें जिवीत हेरां भाशेन न्हय, कित्याक तूं म्हजो पूत, तूं म्हजी धूव, तूं म्हजो भाव, तूं म्हजी भयण. देखून तूं म्हजे भाशेन एक नवें काळीज, दैवीक काळीज, मोगाचें काळीज, साक्रिफिसाचें काळीज तुका हांव दिसतलो. आनी हें फातराचें काळीज, वॉट वी कॉल टुडे इनसेन्सिटिवनेस टू द वर्ल्ड अँड द आयडियोलॉजीज ऑफ द वर्ल्ड, तें हांव काडटलो. आनी मोगान आय विल क्रिएट इन यू ए हार्ट दॅट इज बिटींग फॉर पीपल, बिटींग फॉर द रियालिटीज ऑफ दीस वर्ल्ड, अँड अबव ऑल बिटींग फॉर माय लव फॉर यू. म्हाका बहिणी भावानो, केन्ना हें नवें नांव, केन्ना हें आमी देवाच्या घरांत भितर रिकचें हें बाग, आनी हें नवें जैवीक काळीज आमचें जाता, दादोसकाय आमची जाता. देवाच्या घरा असो एक वर्तो शेगून द जॉय ऑफ लिव्हिंग, जिविताची दादोसकाय, जिविताची कुशालकाय, आनी तो संतोष, नीज दैवीक समाधान. हें समाधान हांव तुमकां दितलो. तर देवाच्या घरा भितर रिगोया आनीक क्रिस्ताक आमी नेसूंक प्रयत्न करया. दुसरें, जर तर बऱ्यांतलें बरें आमी नेसा जाय, मेळिल्लें वस्तू पयलें काडी जाय. वय मू आसल्या वस्तू वयरच कोणी नेसानात, करेक्ट? वय, देखून तें मेळ्ळें वस्तू काडून दवरी जाय आनीक नवें वस्तू आमी घाली जाय. देखून आयचें दुसरें वासाप आमकां सांगता की आदी तुमच्या नेनारपणाच्या दिसांनी केल्ले बरी तुमकां वायट आवडल्या प्रकार तुमी भुला नाकात. बगार तुमकां सर्गींच्या भावा भाशेन बागेवंत जियोंक, जिवीत जियोंक प्रयत्न करा. दुसरें, तुमच्या पुर्जवतांतावन देवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत आनी क्रिस्ताच्या रक्तान तुमकां धुल्यांत. तर संवसाराची साल आमची साल न्हय, संवसाराची फॅशनां आमची फॅशनां न्हय. जायत्यो संगती कितें संवसाराक मेसवातात त्यो म्हाका आनी तुका क्रिस्तावांक मेसवच्यो नात. जायत्यो संगती त्यो संवसारांत कितें सोंपतल्यो त्यो म्हाका आनी तुका क्रिस्ताच्या भाव भयणीक, देवाच्या पुताक आनी धुवेक सोंपच्यो नात. देखून वय संवसारी वस्तूर कान उडोया, क्रिस्ताचे वस्तूर आमी घालोया. खंयचें तें वस्तूर? क्रिस्ताचें वस्तूर. म्हजो तिसरो विशय, आमच्या घरांनी आमी गेल्यार धाकटुलीं भुरगीं केदाळ फेस्ताक या काजाराक येता आसतना वस्तूर घालता आसतना वस्तूर घालन धांवतात. एक चेडो जाल्यार चेडको जाल्यार धांवता आपल्या बापाय लागीं आनी बापायन घाल्लें वस्तूर पळयता
आनी जर तर ताचें वस्तुरू बाबा जास्त वस्तुरा बरी वचोन सगळ्यांक सांगता हांव आनी डाडा मॅचिंग मॅचिंग. हे धाकटुलें भुरगें वय आवय फाटल्यान धांवता आनी आवयचें वस्तूर आनी ताचें वस्तूर एकच जाल्यार सगळ्या व्हडा संतोशान सगळ्यांक सांगता मम्मी आनी हांव मॅचिंग मॅचिंग. तर आज जेजू म्हाका आनी तुका इतल्यान आपयता, तूं म्हजो भाव, तूं म्हजें भयण, तूं देवाचो पूत, तूं देवाची धूव. तुजें जिवीत आनी देवाचें जिवीत, तुजें जिवीत आनी जेजूचें जिवीत मॅचिंग मॅचिंग. केन्ना हें मॅचिंग मॅचिंग जाता भोवशा ही दादोसकाय आमची जाता क्रिस्ताक आमी न्हेसता. क्रिस्त कितें न्हेसलो आनी केन्ना हेंच क्रिस्ताच्या नेसान मुजें आनी तुजें जाता भोवशा आमचें जिवीत ही मॅचिंग मॅचिंग. तर क्रिस्त कितें न्हेसलो? पयल्यान पयलें तो न्हेसलो देवाच्या अगणित मोगाचो. तर केन्ना देवाचो अगणित मोग तुजो आनी म्हजो जाता भोवशा आमी क्रिस्तांक न्हेसता. आमी म्हणटा जेजू आसलो क्रिस्त देवाच्या अगणित मोगाचो सक्रामेंत. आनी हांव आनी तूं आसा मोगाच्या भयणी भावा त्याच क्रिस्ताच्या अगणित मोगाचो सक्रामेंत. आमी एक सक्रामेंत. सक्रामेंत म्हणजे कितें? भितरल्या कुरपेचो भायलो गुर्त. कितें भितर आसा तें भायर येता. तर म्हज्या भितर कितें आसा? देवाचो अगणित मोग, देवाच्या अगणित मोगाचो अनुभोग. केन्ना म्हजें जिवीत देवाच्या अगणित मोगाच्या अनुभोगान भरता तेन्ना हांव एक मोगी जाता. So the question before us is this: how great a lover are you? Not a love that the world speaks of, not that infatuation and attraction world. This is a possessive world. That is the possessive love. I think it will break and be destroyed in a few days. पण देवाचो मोग अगणित मोग, सॅक्रिफीस आनी एक नांव त्या मोगाक. म्हजें जिवीत म्हजे खातीर न्हय, हेरां खातीर. देखून हेरांच्या बरेपणा खातीर, हेरांक जीव दिवच्या खातीर हांव म्हजेंच जिवीत हांव दितां, दान दितां आनी अशें म्हजेंच जिवीत हांव साल्वार करतां. आमी जावया मोगी देवाच्या मोगाची. दुसरें, हो मोग देवाचो जेजू कैतावन मेळ्ळो. हांव आनी म्हजो बाब एक. हांव म्हजेच तकी कितेंच करिना, पूण बाप म्हाका कितें फरमायता तें हांव करतां. भावार्थाचो एकतार. जेजूक चिटकोन रावचें. जेजू सांगता सदांच. म्हाका भयणी भावानो एक सांगता, आमी क्रिस्तांव. केन्ना आमकां बावतिज्म, क्रिज्म आनीक येवकारिस्त हे 3 सक्रामेंत मेळ्ळ्यात. आमचें काळीज जालां भंडार, आमचें काळीज जालां देव तेंपल देवाच्या अस्तित्वाचें. हें उडास दवरा. देखून देवाक सोदून दुसरे कडेन वसा जाय म्हण ना. तो आमच्या काळजांत आसा. देखून हांव फादर 15 घंटे हांव ऑफिसांत आसा. हांवें केदळा देवाच्या घरांत जियोवचें ही गरज ना. वय आमी देव तेंपलाक येता, वय आमी तबेर्नाकला मुखार आमी घंटे करसिता. कित्याक म्हाका आनी देवा सांगता रावोंक म्हाका बरो मन आसा, आवडो आसा, भोव बरें. पूण म्हजें सांगता देव ना गाय. हें म्हजें काळीज देवाचेंच भंडार, ताचेंच देव तेंपल. म्हाका सोन येता गाय. तर हांव ऑफिसांत आसतना देवा सांगता रावोंक जायना. हांव म्हज्या घरांत कुदनांत काम करतना देवा सांगता रावोंक जायना. हांव म्हजी गाडी काडून घेवन ह्या रस्त्यार हांव चलता आसतना म्हाका देवा सांगता रावोंक जायना. मास्टर एकार्ड म्हणलो त्या वचत शेकड्याचो एक व्हडलो मिस्टेक अशें सांगता. God is at home. It is we who have gone for a walk. So we require to come back home. देव आमच्या काळजांत आसा, देव आमच्या घरा आसा. आमी भायर गेले हांव चलोवंक, आमी घरा फाटीं येवचें. देखून देवाक आमी न्हेसचें म्हळ्यार, जेजूक आमी न्हेसचें म्हळ्यार जेजूचें
अस्तित्व आमचे थंय सदांच आसा म्हूण तें समजोवचें आनीक ताका आमी चिटकोन रावचें. भावार्थाचें जिवीत हें दोळ्यांक दिसना, कानाक आयकना, पूण भावार्थाच्या दोळ्यांनी काळजांत आमकां आतांचो अनुभव जाता. जेजू म्हजे सांगात आसा, म्हजो देव म्हज्या काळजांत आसा. जेजू हांव आनी तूं आमी एक. आनी केन्ना हें जिवीत आमचें जाता. तिसरी ड्रेस विधेयपण. देवाच्या कुशेक खालतीमान घालून जियोवचें जिवीत. म्हाका भयणी भावानो, नातालां फेस्त जावन थोडेच दीस गेले आनी ह्या नातालां फेस्ता वेळार जेजू जल्मताना मोरयेन कितें केल्लें हें आमी उडास केल्लें. मोरयेन ताका फाळयांनी गुठलायलो. आपल्या म्हणजे मोरयेन तिका मनशापणान गुठलायलो. नीज मनशापण आमचें तें देवान आमकां दिल्लें एक व्हडलें देणें. मनशापण म्हळ्यार मनजातपण न्ही. मनशापण म्हळ्यार मनशा शेगुणांनी आमी जियोवचें. म्हजें काळीज मनशापणाक मनशा कुळाक तें बडबडता म्हणून समजोवचें. पूण ताचे सांगाता एक दैवीक काळीज देवान म्हाका रचून दिला. देखून केन्ना हांव आनी म्हजो देव एक देवाची खुशी कितें म्हूण समजोवचें आनीक ह्या मनशा सैमाक संपूर्ण करचें हें आसा आमी सांग तुजें आनी म्हजें. देखून केदाळाय आमकां कितेंय गडबड जाल्यार जावं जी आमचें सावलां ही सोम्या हांवें कितें करूंक तुजी आशा. सोम्या ह्या परिस्थितींत हांवें कशें रिएक्शन करचें दिवचें म्हूण तूं तुजी खुशी. सायबा ह्या पिडये वरवीं ह्या आकांतांत तूं म्हाका कितें सांगूंक सोदताय. केन्ना देवाची खुशी आमी पाळटा मोगाच्या भावा भयणीनो. ही गटाय दैवी गटाय आमची जातली. देव आमचे सांगता आसा म्हणल्यार आमकां भोगतलें. आनीक सकास संवसारी संवसारांत हांव संवसारी वस्तूंत हांव संवसारी वस्तुरांत हांव पयस हांव दैवीक माथांत दैवीक वस्तुरांत त्याच दैवीक सोबीत शेल्यांत म्हाका आनी तुका तोच जेजू पांगरायतलो. हें आसा आमचो भावार्थ. हें आसा आमचें जिवीत. तर आज हांगाथान परत फाटी येता आसतना क्रिस्ताक आमी नेसया. क्रिस्ताचें शेगून क्रिस्ताचें जिवीत देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमची करया. आनी मागोया सदांच. एका दिसाचें काम न्ही हें. सदांच मागोया सायबा तुजे सांगाता रावंक म्हाका तूं फावो कर. तुजें चिंतना सदांच आठोवंक तूं म्हाका फावो कर. तुजी खुशी सदांच समजोन म्हजें जिवीत हेरांक माया मोगाचें जिवीत जावचें तूं म्हाका फावो कर. केन्ना आमी सदांच देवा सांगाता आसांव देवाच्या घरा आसांव वय क्रिस्ताक आमी नेस्तल्या भगेवन जिवीत म्हजें आनी तुजें जातलें. आनी हेंच बाळोक जेजू आमकां फावो कर न्ही म्हूण मागुया. आमेन. सर आमी उबे रावुया. सत मोनता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या सोपवीत आत्म्या वरवीं गर्भेस जालो. आंकवार मोरयेंत हांव जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. सर्गार चडलो आनी सरपदा देवापाच्या उजव्या बसला. थंय हांव जिव्या आनी मेल्यांची मुन्सिफी करून येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें बोगसांनी कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भयणी भावानो जेजू मुखार सर आमच्या काळजाचे आकलास आवंडे आशा भावार्थाच्या ह्या धेन्यान बरोवन घालुया. आनी तुजी खुशी वय जाल्यार सायबा आमी मागले आमकां फावो कर म्हूण आमी मागुया. तुमची जाप बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. पदवेदार बापा तुवें विंचून काडलेल्या पापा फ्रांसीस
गोवळी बाप आनी आत्मीक वडिलांक तुजे थंय उबारता मनीस जाल्ल्या तुजें मनशापण तांणी खऱ्यान न्हेसोंक आनी सर लोकांक मोगान आनी जतनायेन सांबाळूंक आत्म्यान तांकां बळवंत कर म्हूण मागता विविध जाती कथेचो लोक संगाता जियोवच्या आमच्या देशाक तुजे थंय उबारता आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी जबाबदारेच्या उद्यार आसलेल्यांनी देशाच्या उदरगतेक पूरक योजना मांडूंक आनी सर लोकांक संगाता चलोवच्या मुखेल्यांक एलिसावांत लोकांक विंचून काडूंक मनां उजवाडाय आनी तुज्या कुरपेचें बळ आमकां दी म्हूण मागता कुटुंबां जिविताक वेंग मारलेल्या सुमेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडां बसत तुका दिन वाचता कुटुंबांत क्रिस्ताक पयलें स्थान दिवन संस्काराद्वारे क्रिस्ताक न्हेसून उर्बेस्त कुटुंबां जिवीत रुता करचे वाटेर तांकां थिरासाण संतोश आनी समाधान लाभय म्हूण मागता तूं सूर देण्याचो दातार एकामेका हाताक हात दिवन बाळोक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्ल्या सुमेस्त दानींक हिता चिंतकांक स्वयं सेवकाक आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या सुमेस्त उदार मनाच्या भावा भयणींचो त्याग आनी सेवा मानून घे आनी तांच्या योजनांचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल त्या वरवीं सदां आनी तांणी तुका लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक फावो कर म्हूण मागता आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताक बाळपणाक मान दिवंक जमल्ल्या सुमेस्त भावार्थी लोकांक तुजे थंय उबारता सोर पिडेस्तांनी तुजे थंय सवकासाय जोडोवंक सोर भुरग्यांनी कुरपेचें जिवीत जियोवंक युवा जाणांनी उर्बेस्त जावन जिवीत फूड करूंक तुजो सांगात आनी मार्गदर्शन लाभय म्हूण मागता एक घडी मावून रावन आमच्याच वैयक्तीक कुटुंबां फिरगस कुटुंबां आनी सामाजीक गरजां पासत मागुया ही सगळी मागणी तुका भेटयता हांव बापा क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं बसुया वेदी पंक्ती बापा सर्वे एकठांय जाल्या कानिको घेऊन आयल्या गोवा उंडो गाकारोस ओपून दिता आमकां समर्पिता वेदी भोवती बापा सर्व एकठांय जाल्या काणिको घेऊन आयल्या गोवा उंडो दाकारोस ओपून दिता आमकां समर्पिता घे बापा उंडो मान अर्पिता मोडा मोगान वावरामसो म्हज्या मोगाळ भयणी भावानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागुया भोव मोगाळ बापा तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरावो सोमोग पळयवन हें आमचें बलिदान दयेन मानून घे आमचे असक्ताय लागून आमी परतून परतून तुका मान करता तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून
उदार का कोलतीनाने अपराधांचे बोगसाने आमकां दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो उगडलेल्या ताच्या कडवळ्यांतलें वावलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली जर सोडवणेचे जरींत संतोषान ताण बगोवच्याक आपल्या विदलेल्या काळजान सोडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता देखून आतां देव भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गीक तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्गीक तुका जय जय बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र अथम्या धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मोरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत सोमारपणची तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी खरराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सगळ्या मनशांक पासत तें वरावलेलें हें म्हज्या उडासाक करात Bavartaso gut porgotuja Jesu melo, Jesu जीवन जाला Jesu नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो बुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्परा आख्या पितृमीचेर विस्तारल्या तुज्या पयर सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजळीक मुखामोड पळोवंक फावो कर आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता आमकार मर्ये देवाचे माये संगती भगेवन दम दिता सर कळेन तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. मोगाळ बहिणी भावानो, जेजू आमचे सांगाता आसा, ताचे सांगाता रावचे आमचे भाग. देखून आतां ताचे सांगातास आमची काळ जामना. देवा बापाक आमी उबारुया आनी मागुया, क्रिस्ताक आमकां नसय बापा, भाग्यवंत आमकां कर बापा. सांगाता आमी म्हणोवया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पुवे जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकुल्यां बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडों दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमयान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आम्हा सगळ्यांक तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सायबा, पूण तुज्या सगळ्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती पाठोवया. शांती तुमकां. आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. सोम्यान जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता. ती आमचे जडती आनी ख्यास्त हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. मोगाळ बहिणी भावानो, जेजू क्रिस्त आमचे नेसान ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती, आनी ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आम्हा सगळ्यांक ससनाच्या जिविताक सांबाळून. म्या जेजू मुझ्या राया, ये तू काळजांत मुझ्या, फाटय मुझे तुझी दया, ये तू जिणेंत मुझ्या. सोम्या जेजू मुझ्या राया, ये मोजा पाटय मोजे तुझी दया, ये तू जिणेंत मोजा. तू जीवित असो सासनी जीवला बोसो, नवो करार रूपीत करसो, सासनी जीवित आमकां दिवसो. सुनो तू जीवित असो
सासनी जीवला बोसो नवो करार रूपीत करसो सासनी जिवीत आमकां दिवसो सोम्या जेजू मुजाराया ये तू काळजान मुजा पाटय मुजे तुझी दया ये तू जियेन मुजा सेवेसो आदेश तुझो मंदामेत मोगासो पाळच्या कादार ती कुरपेसो काळजा पेट मोगावजो सेवेसो आदेश तुझो मंदामेत मोगासो पाळच्या कादार ती कुरपेसो काळजा पेट मोगावजो सोम्या जेजू मोजाराया ये तू काळजान मोजा पाटय मोजे तुझी दया ये तू जियेन मोजा सोम्या जेजू मोजाराया ये तू काळजान मोजा पाटय मोजे तुझी दया ये तू जियेन मोजा. मुगाळ बहिणी भावांनो, जेजू आमच्या काळजांत आयला. जेजूच्या घरांत देवाच्या घरांत आमी आसा कित्याक आमचें काळीज आनी जेजूचें काळीज एक जाला. हें जेजूचें जिवीत आमचें जावं दी म्हूण मागुया. ताका चिटकोन रावचें भाग तुजें आनी म्हजें जावं दी म्हूण मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, या प्रितीमोगाच्या संस्कारांचो आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं सैमबावय तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजूक सरशी आमकां अदीक अदीक वडून घे आनी आमच्या भाव भयणी सवें तो खरेंच जियेता म्हूण वळखून मोगान तांची साखरी करूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दायकन बसा. मुगाळ भाऊ भयणीनो, बाळू जेजूच्या भक्ती काणो बाळका जेजूक मान करून ताणें फाव केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन ही वार्षिक परब आमी संभ्रमता आसता. तुमकां सुमेजता ह्या परबेचे उल्हास पडयता. हॅपी फेस्ट. क्रिस्ताक नेसया, पवित्र जावया. हो संदेश घेवन ही परब आमी संभ्रमतना त्याच क्रिस्ताक नेसोंक आनी पवित्र जावंक पवित्रपणी जियोंक तोच बाळू जेजू आमकां फाव करून दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. आयच्या ह्या सकाळी हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आयच्या संदेशा वयर अपुरबायचो नियाळ दिल्ल्या मानदीक बाप जॉन सिक्वेरा आमचेच कार्मेलीत याजक प्रस्तुत गोंयांत आमचें आध्यात्मीक केंद्र आसा थंयसर डिरेक्टर जावन ते सेवा दिवन आसात. सोमीस तांच्या नवीन तांचो आमी उपकार भोवता. देव बरें करूं म्हणटा. बाळकाजेच्या आशिर्वादा तांचेर मागता. तशेंच सा भेटोवणी केल्ल्या याजकांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. भाऊ भयणीनो, ही परब सुमार 12 दिसांचो संभ्रम बऱ्या तरेन जाय जाल्यार जायत्यांनी उदार मनान दान दिला, सहकार दिला, मागण्याचो आदार दिला. सांगतच हांगासर जायत्यांनी सेवा दिल्या. तांकां सोमेजता आमी ऋणी आसा. जेजू बाळकाची आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता.
फुडले मीस आतां 7:30 आसतले. ताच्या उपरांत 9 वरांचेर आनी एक मीस 10:30 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान. आमचे गोळी बाप अदीक माणादीक पीटर पॉल सल्डाणा प्रधान याजक जावन भेटयतले. 12 वरार कन्नडा भाशेंत, उपरांत कन्नडांत मागण्या विधी. सांजेर 5 वरार इनर हिलिंग प्रेयर. 6 वरार सोंपणेचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान. उपरांत सगळ्या संभ्रमाचो शिकार कशें पवित्र युकरिस्तीक पुरशांव आसतलो. हे सगळ्या संभ्रमाक तुमचो साकार आमी आशेता. उबी रावया. बाळू जेजून फाव केल्ल्या सर उपकारांक ताका आमी अर्गां दिवया. हात आमचे जोडया, दोळे आमचे दंबया. भाव भयणीनो, ह्या पुणतळार आमी आसा. बाळू जेजून ह्या पुणतळांत हाडून ताचे विशेष आशिर्वाद आमकां फाव केल्यान त्या खातीर आमी ताका अर्गां दिवया. हांगासर येवंक ताच्या आशिर्वादान जोडूंक ह्या पुणतळार रावंक ह्या घडये फाव केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. ही पोव उदार बाळू जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या देवाड्या उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे ओकाकुलती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांची इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली देवीक मजत जोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजूक. आमेन. मिसाचो आशिर्वाद. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सरे पोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. राजा जेजू बळका मान करता लागी आनी पयस संगी जमल्या. महिमा आमी तुजी वर्णिता तुजे बरीची येवकार मागता. जेजू बळका आमकारा विज्ञान वारांतले तूं सांबाळ. माया मोगांची बी कुरपेचे बेसा बी आमकां कुरपेचे बेसा. जेजू बळका आमकारा विज्ञान वारांतले तूं सांबाळ. माया मोगांची बी कुरपेचे बेसा बी आमकां कुरपेचे बेसा. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिवं आमकां. भगवान कुसाचे कुरवेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. मोगाचे न्हू फुडल्या मिसाक आयली